नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडयता आनी गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं एक नजर हेडलायन्साचेर। आंबेली साश्टीन चलयेन तकलेर तोणको मारून केलो बापायचो खून, पुलिसांनी आरोप्याक घेतले ताब्यात। राजकारणा खातीर भाशेक विभाजनाचे कारण करचे न्हय, भाई मावज्यान राजकारण्यांचेर केले उतरांचे फार। वातावरण बदलिल्ल्यान कोकम फणस आंब्याची पिकावळ गेली लांबणेर। वातावरणात आनीक 2 डिग्रीन जाव येता वाड, पणजे वेधशाळेची शिटकावणी। कांपाल एक्सिडंटान एकल्याक मरण जाल्यार दुसऱ्याची भलायकी हुस्क्याची। आनी मडगांव आके एका दुकानात जाली चोरी, दुकानदाराक 50,000चो फटको। आता खबरो विस्तारात। आंबेली हांगा निकतीच सामकी भिरांकूळ गजाल घडल्या। 50 वर्साच्या धुवेन आपल्या 70 वर्साच्या बापायच्या तकलेर तोणको घालून बापायचो जीव घेतलो। कुंकळ्ळी पुलिसांनी घटनास्थळाचेर धांव मारली आनी कारवाय चालू केली। दुयेची मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्याचे हे कारवायेंतल्यान मुखार आयले। पुलिसांनी आरोपीक ताब्यात घेतला आनी फुडली चौकशी चालू आसा। राजकारणा खातीर भाशेक विभाजनाचे कारण करचे न्हय अशें कोंकणीतले ज्ञानपीठकार दामोदर उर्फ भाई मावजो हांणी म्हटलें। उदगीर हांगा जाल्ल्या साहित्य संमेलनाक मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले। लेखक हो बंडखोर आसूपाक जाय, पूण बंडखोरी म्हटल्यार दुराग्रह न्हय। लेखकान भुमिका घेवपाक जाय, मात तीच योग्य आनी हेरांनी आपल्या पावलार पावल मारून चलचें न्ही असो हट्ट धरचो। खास करून आमच्या सामाजीक राजकी परिस्थितीत लेखकाची भुमिका म्हत्वाची आसता। हिंदी आमची राष्ट्रभास देखून सगळ्यांनी तिचो स्वीकार करपाक जाय हो आग्रो करप म्हटल्यार राष्ट्रीय एकात्मतेक धक्को दिवप। सगळ्याच भाशां कडेन आमी आमच्यो भाशो म्हणून तितलेच आपुलकायेन पळोवपाक जाय। भाशा विशीं आपलो दृश्टिकोन हो विस्तृत आसपाक जाय, कारण ती मनशाक जोडपी, तिचो राजकारणा खातीर तिका वापरून तोडपी करपाक जायना अशें भाई मावजोन म्हटलें। अंदू बदलिल्ल्या वातावरणाक लागून कोकम फणस आंब्याची पिकावळ लांबयेर पडल्या। फामाद फळांक उसरा फळधारणां येयल्यात। कांय वाठारांत आतां मेरेन कोकम पिकलेलेंच ना। ते पिकले उपरांत आमसूल करपा खातीर वताची गरज पडटा। हे कोकम सुकोवपा खातीर खर वताची गरज आसता। हालींच्या ह्या वातावरणाक लागून पिकण्याच्या लांबणेची जी प्रक्रिया आसता ती मे म्हयन्याच्या मेरेन जावपाची शक्यता आसा, पूण ह्या अचकीत पावसाक लागून पीक वाया जावपाची शक्यता वाडला। वीस ते 22 एप्रिल ह्या काळात गोंयचे हवामान आनीक 2 डिग्री वाडपाक शकता अशें पणजे वेधशाळेन कळीत केला। गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन दमट हवामान अणभवपाक मेळटालें। 22 एप्रिल मेरेन हवामान अशेंच उरतलें अशें वेधशाळेन कळीत केला। कांपाल पणजे मोटरसायकल एक्सिडंटान एकल्याक मरण आयला। पुलिशे कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मारुती सावंत आनी ताची घरकान्न प्रवास करतना हो एक्सिडंट जालो। हातूंत घोवाक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या बायलेक मार लागल्याची म्हायती मेळ्ळा।
जाल्यार म्हापशा कदंबा बस स्टँडाचेर एका खासगी बसीन अचानक धपको दिल्ल्यान 3 मोटरसायकली उडयल्यो. हातूंत एका चालक बायलेक धपको लागिल्ल्यान ती पडली. शेनवारा मध्यान रात्री पाणवा कपेल हांगा चोरांनी किरणा मालाच्या पसऱ्याचे शटर तोडून सुमार 50,000ची रोख रक्कम चोरून व्हेली. पसऱ्याच्या पात्रांवान दिल्ले म्हायती प्रमाण शेनवारा राती 1:30 दुकानाचो धनी दुकान बंद करून घरा गेल्लो. उपरांत ही घडणूक घडली अशें दुकानाच्या धनयान सांगलें. आयतारा सकाळी मुरगांव पुलिसांनी घडणूक स्थळाचेर येवन पंचनामो केलो आनी ह्या प्रकरणाचो तपास सध्या चालू आसा. बंद केल्ले शॉप तुम्ही 11 शॉप काय ओपन करून ना कित्याक मागीर बावसपेड्यार उरलेले काय ओपन करून 11 11:30 सुमार गेलो हांगा. आज सकाळी दुकान उगडपा आयलो पयलें ओपन आसा. मनीस म्हणून भायले शटर देवा आसा ओपन आसा म्हणून 50,000 सुमार. माल कितें घालून एक्झॅक्ट खबर म्हाका. भायर ती पडिल्ली मेळ्ळा कितें रेड लेबल चाची बंडलां फॉर्च्यून कॅन एक भायर मेळ्ळो म्हाका. ते आतां येवन गेले रेकॉर्ड घेवन गेले. दाबोळी विमानतळा वयली कार पार्किंगेची त्रास येता त्या म्हयन्यात निमणे सोंपपाची चिन्ह आसा. संबंधीत सुरक्षा यंत्रणेचे सगळे सोपस्कार पुराय केल्ल्यान फाटलीं 6-7 वर्सां वापरा बगर पडून आशिल्ली भोवमजली कार पार्किंग इमारत आतां परतून उक्ती जातली अशें दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाच्या संचालकान सांगलें. टॅक्सी चालक आनी हेर वाहन चालकांनी खोस उक्तायली. दाबोळी विमानतळा वयले भोवमजली कार पार्किंग इमारतींत 600 परस चड मोटारी पार्क करपाक मेळटल्यो. ताका लागून विमानतळा वयली पार्किंगेची समस्या आतां सुट्टली. लाखांनी रुपया खर्च करून भाजप सरकारान वेंचणुके आदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक म्हापशा देवपाक बांदिल्लो हेलिपॅड मोडून उडयलो. 2022च्या वेंचणुके वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंय भोंवडेर येयल्ले तेन्ना म्हापशा हो हेलिपॅड निर्मिल्लो. हेलिपॅडा खातीर वापरिल्ल्या जमनीचे धनी शेतकारांनी सरकाराचेर आनी पंतप्रधानाचेर ताचो जागो वापरलो म्हणून खर टिका केल्ली. लोकांच्यो जमनी पाड करून पंतप्रधान आपले खातीर रेड कार्पेट तयार करता अशी टिका तांणी केल्ली. जमीन गेल्ल्या शेतकारांक 10 लाखां वयर लुकसाण जाल्लें. परवरी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या पुतळ्याची वायट परिस्थिती जाल्या. 6 म्हयन्यांनी वा वर्सान एकदां तरी ह्या पुतळ्याची नितळसाण करप गरजेची आसता. पूण सरकार ह्या पुतळ्या कडेन आडनदर करता. कोयर तण वाडून ते पुतळे लिपून आशिल्ल्या स्थितीत उरता. थोडे पुतळे मोडून पडल्यात. पयशे मोडून हे पुतळे उबारतात पूण कांय म्हयन्यांनी का वर्सांनी तांची वायट परिस्थिती जाता. पुतळे उबारल्या उपरांत तांची दखल कोण घेयना हे ह्या दृश्य माध्यमांतल्यान दिसून येयला. सुक्या मिरसांगेंचें मोल सध्या 300 पावला. हरशीं 300 ते 500 रुपया किल आशिल्ले मिरसांगेंचें मोल आतां 1,500 रुपयाचेर पावला. म्हापशां 1,500 ते 1,200 रुपया, मांद्रे 1,000 जाल्यार सांखळे 800 रुपया किल ह्या मोलान सध्या मिरसांगेच्यो भाव आसात. पुरुमेताच्या बाजारांत मिरसांगे विकत घेवपा खातीर व्हडा प्रमाणांत लोक गर्दी करतात. गरम मसाल्या खातीर सुक्या मिरसांग्यांक चड मागणी आसता. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत मिरसांगेंचे पोरसूं मोठ्या प्रमाणांत बायलां करतात. सध्या सुक्या मिरसांगां खातीर फोना वयल्यान ऑर्डरी घेवन मिरसांगेच्यो विकप किंवा ऑर्डरी घेवप नेटान चालू आसा. माजोर्डा ते मडगांव मजगती लेवल क्रॉसिंग बदलपाक रोड अंडर ब्रिजाच्या बांदकामा खातीर प्रतिबंधत हेड गर्डर सुरू करपाच्या सुविधेक लागून कोंकण रेल्वे ह्या मार्गावयल्यान जावपी वाहतूक कांय दिसां खातीर बंद दवरतले. 18, 19, 25, 26 एप्रील ते 2 किंवा 3 मे मेरेन पायाभूत सुविधांच्या सुदारणेचे काम हातींत घेतले अशें कोंकण रेल्वेच्या एका प्रेस नोटीन कळीत केलां. ते खातीर ह्या दिसा कोंकण रेल्वेच्यो खुबश्यो गाडयो वेगवेगळ्या सुवातींचेर धाडटले. ट्रेन क्रमांक 07379 07380 कुळेम वास्को कुळेम स्पेशल
ट्रेन क्रमांक 12051 मुंबई CSMT मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस आणि ट्रेन क्रमांक 12052 मडगांव जनशताब्दी मुंबई CSMT जनशताब्दी एक्सप्रेस नेमान सुट्टले. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सगळ्या मामलेदारांक मुणकार केशीचो विलो लावपाक डिसेंबर मेरेन प्रास दिला आणि लोकांक जिल्लो अधिकारी आणि मामलेदाराच्या कार्यालयात कसली आडमेळी येता जाल्यार मंत्र्याच्या कार्यालयात येवन प्रश्न सोडोवपाचें आवाहन केलां. फुडल्या सप्तकांत मामलेदारा वांगडा बसका घेतलो आणि तांकां जून मेरेन हुमकळून उरिल्ली मुणकार प्रकरणां फास्ट ट्रॅक पद्दतीन सोडयतले. डिसेंबर मेरेन पुराय सोंपपाक जाय असो आदेश सगळ्या मामलेदारांनी जापसालदारकी घेवची. खटलो खंयचो मामलेदार सुटयेर गेल्यार थांबयचो न्हय अशें बाबुशान सांगलां. KA 37 B 13 and 42 ह्या वास्को सावन हॉस्पेट कर्नाटकात मिनाचो माल घेवन वचपी ट्रकाक शुक्रारा मध्यान राती काणकोण गालजिबाग हांगा मनोहर पर्रीकर बगल रस्त्याचेर अपघात जालो. ट्रकाचो ताबो गेल्ल्यान सुमार 50 मीटर ट्रक रेलिंग तोडून रस्त्याच्या कुशीक उमटलो. ह्या अपघातांत ट्रक चलोवपी आनी ताचो वांगडी जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आग्राचो रनुक्ता वाठार जातीवादाक लागून बरोच तापला. अपहरण आणि ताका लागून उप्राशिल्ल्या घराच्या तोडफोडीच्या घडणुके वेल्यान वाठार बरोच तापलो. साजीद कुरेशीच्या घराची तोडफोड करून एका स्थानिक महिलेचे अपहरण केल्ल्याचो आरोप करून 2 घरांक उजो लावपाची घडणूक घडली. दुसऱ्या समाजांतल्यो बायल्यो वाठार सोडून वचपाक पुलिसांचो व्हड बंदोबस्त आसतना लेगीत शेनवारा ह्या वाठारांतल्या रहिवाशां भितर भिरांकूळ वातावरण आशिल्लें. खूब भाडेकार लोक तात्पुरते वाठार सोडून गेल्यात. शांतिकाय दवरपा खातीर खूब जाणांनी बाजार बंद देखीत दवरलो. विठ्ठलपूर सांखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाय देवस्थानाचो चैत्र उत्सव भक्तिमय वातावरणात व्हडा दबाज्यान मनयलो. आयतारा फांतोडेचेर वीरभद्र नाच आणि रथ ओडले उपरांत हेर पारंपारीक विधी जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाली. चैत्रेचे वैशिश्ट्य आशिल्ले फामाद वीरभद्राचो नाच पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. प्रति पंढरपूर म्हणून नामना मेळिल्ल्या व्हाळवाट न्हंयकुशी वयल्या श्री विठ्ठल रखुमाय देवस्थानाचो चैत्र उत्सव बरोच फामाद आसा. कोविड महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां ह्या उत्सवाचेर मर्यादा आशिल्ली. आतां कोविड नियंत्रणांत आयिल्ल्या कारणान अंदू चैत्र उत्सव परंपरे प्रमाण मनयलो. शेनवारा निमण्या राती पारंपारीक कार्यावळी जाल्यो. आयतारा फांतोडेच्या पारार वीरभद्र उत्सव जालो. टाळ पकवाजाच्या तालार नाचपी वीरभद्र पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळयात वीरभद्राचो हो नाच. सांखळेच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत शेनवारा वाजत गाजत दिंडी पथकासयत श्री महालक्ष्मी देवीची शिखर कलश स्थापना जाली. उजो पालोवपी दळाची खास क्रेन हाडून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुके मंदिरा वयल्या शिखर कलशाची स्थापना केली. उपरांत कितल्याशाच नागरिकांनी आणि भाविकांनी क्रेनीच्या आदारान वयर वचून कळशाचे दर्शन घेतले. मंदिरात सकाळ सावन प्रकार शुद्धी, स्थानविधी, मंडपांतल्या देवांची स्थापना, शव्य निवास, अग्निस्थापना, वास्तू, नवग्रह, प्रधान दीस अश्यो धार्मिक विधी जाल्यो.
गेले कितीशीच वर्सां ह्या उस्वातीचें मंदिर स्थापन जावचें शहरांतल्या स्थानिकांची इच्छा आशिल्ली हे देवळां जाता आमी तशें म्हणटा की नवीन नवीन देवळां मुर्ती स्थापना जावपाक जाय जेणे करून संस्कृतीची आमी जी वृद्धिंगत जावपाक जाय लोकां मदीं. कोंकणी लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हांच्या एकंदर साहित्य साधनेची शास्त्रीय मोलावणी करचे नजरेन अक्षर महाबळेश्वर हो 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद संत सोयरोबानाथ आंबे सरकारी कला आणि वाजिण्य महाविद्यालय, कोंकणी विभाग, गोंय विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालय हांच्या जोडपावलान 28 आणि 29 एप्रिल 2022 ह्या दिसांनी आयोजित करतात. ह्या निमतान महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याचेर आधारित पुस्तक परीक्षण सर्तीचे आयोजन केला. ह्या सर्ती खातीर महाबळेश्वर सैल हांच्या खंयच्याय एका पुस्तकाची निवड करूं येता. सैलाचे पुस्तक खंयच्याय भाशेंतले आसूं पूण परीक्षण मात कोंकणीन बरोवपाचें पडटलें. ही सर्त 15 ते 35 वर्सां पिरायेच्या खंयच्याय भारतीय नागरिका खातीर उक्ती आसा. पुस्तक परीक्षणा खातीर उण्यांत उणें 500 ते चडांत चड 1000 अशी शब्द मर्यादा दवरल्या. सर्तीक धाडिल्लें पुस्तक परीक्षण स्वरचित तशेंच अप्रकाशीत आसप गरजेचें आसा. पुस्तक परीक्षणाची PDF केल्ली प्रत adwait.ssa97@gmail.com ह्या ईमेल नाम्यार 15 एप्रिल 2022 मेरेन धाडून दिवची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. रायझिंग क्लब ऑफ सावरकट्टो RCS कुंकळीन 2 वर्सांच्या विसावा उपरांत परत एक फावट व्हडा दबाज्यान समर तियात्र फेस्टिवल आयोजीत केला. 1975 वर्सा स्थापन जाल्लो हो क्लब सर्गेस्त मॅक्स तवारीस हांच्या उगडासान तियात्र फेस्टिवल घडोवन हाडटा. ही कार्यावळ 22 ते 30 एप्रिल मेरेन सावरकट्टो मैदानात आयोजीत केल्या. येऊया म्हटले फिल्सू मनाची खबर बोर केल तुवें पाद्रीगार. पाद्रीगार तूं आमगे कोंकणी भाशेक गिरेस्त उजार कोर आमगे कोंकणी बरोबर गायस आमगे जिवार गुते चोय बरे दिसत पाद्रीगार. होय फिल्सू मना होय फिल्सू मना आदलो लोक सगळो एकठांय येवन देवाक मोदेकात घालूनच हें सगळें काम कार्यात घालताली. होय पाद्रीगार माना कुनियाद कुंपार काय बरें उतरून ती एकदम बरी उतरां. सकाळी फुडें उठोन गुड मॉर्निंग म्हणटा म्हणटकच ताचो बरो वांगडो सकाळी मेरेन उठता. पूण म्हाका एक सांग, ह्या दिसांनी आमचे फिरकोचेर प्रेज आनी वर्शीप चलता पूण तो म्हाका दिसूना. पाद्रीगार म्हाका मातशें बेगीन न्हिदपाक संवय आहा रे तेका लागून. देवाक मोय बांदिवप आनी वाखाण दिवप 8 वरां जाता म्हणसर सोंपता. पाद्रीगार 6:30 वरांचेर हांव न्हांवपा वयता ते म्हणसर बाय येता कामासून. मागीर म्हजी आम दोगांय बसून तीस कोताय आनी ते सांग रे पाद्रीगार. आनी 13 सालां म्हणटकच 30 साल म्हणटे पाद्रीगार इल्लेशे रे ती पाद्रीगार कोपिनान घेवन इल्लेशे. मांगी खाली सारखे वळले जायत विलायते आता कोपिन मामंत्री काय ना की सोमते कोटे उडयता म्हणा हें सगळें कितें. पूण म्हाका एक सांग, ह्या दिसांनी आमचे फिरकोचेर प्रेज आनी वर्शीप चलता पूण तो म्हाका दिसूना. पाद्रीगार म्हाका मातशें बेगीन न्हिदपाक संवय आहा रे तेका लागून. देवाक मोय बांदिवप आनी वाखाण दिवप 8 वरां जाता म्हणसर सोंपता. पाद्रीगार 6:30 वरांचेर हांव न्हांवपा वयता ते म्हणसर बाय येता कामासून. मागीर म्हजी आम दोगांय बसून तीस कोताय आनी ते सांग रे पाद्रीगार. आनी 13 सालां म्हणटकच 30 साल म्हणटे पाद्रीगार इल्लेशे रे ती पाद्रीगार कोपिनान घेवन इल्लेशे. मांगी खाली सारखे वळले जायत विलायते आता कोपिन मामंत्री काय ना की सोमते कोटे उडयता.
म्हणजे किती फातिकार देवान वाटलो खुशाल काय बघी गाव फातिकार वय फादर मोगाचेंदो रायझिंग क्लब ऑफ सावरकोटो कुंकोळ्ळी जायतीं वर्सां जालीं ते व्यक्तिगत फेस्टिवल करून हाडटात आनीक हातूंत व्हडले व्हडले डायरेक्टर्स भाग घेतात आनीक लोकांक ते फ्री दाखयतात. ह्या वर्साक रायझिंग क्लब ऑफ सावरकोटे कुंकोळ्ळी खेरीत जोड पावलान आर्ट एंड कल्चर आनी त्याच एकामेचे हेंच फेस्टिवल घडोवन हाडटात. मानाक आनीक अमर उगडासाक सर्गेस्त मॅक्स बाब तवारीस आचे मॅक्स बाब तवारीस सोंपल्यार हे फावटी 25 वर्सां बोगतात. गोंयच्या मुक्ती लढ्याचे फाटभुंयेर आदारीत साहित्यीक देविदास कदम हांचे भुंयपूत कादंबरीचे प्रकाशन 14 एप्रिलाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या सभाघरांत जालें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून ज्येश्ठ साहित्यीक डॉक्टर ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ साहित्यीक आनी स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली, मानाचे सोयरे म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हाजीर आसले. गोंय विद्यापीठाचो कोंकणी विभागाचो मुखेली डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार पुस्तकाचेर उलयलो. सूत्रसंचालन अनंत अग्नी हाणें केलें. देविदास बाब कदम हांची भुंयपूत ही 7वी कादंबरी आज उजवाडाक आयल्या हें हांव मोठे खोशेन जाहीर करतां. फुडल्या 8 दिसां भितर एक खबर वाचपाक तयार रावात. देविदास कदम नांवाच्या लेखकाक अटक जाल्या आनी देशद्रोहाच्या कलमा खाला ताजेर केस चलोवपाची आसा. कारण कितें, सरकारान भुंयपूत म्हूण ताची एक व्याख्या केल्ली आसा आनी हो भुंयपूत कोड 30 वर्सां फकत 30 वर्सां आदीं जो गोंयांत आयला आनी कायद्यान वा कायदो मोडून वा बळजबरीन जबरदस्तीन दुसऱ्याच्या घरांत रावता तो भुंयपूत. म्हणजे सरकाराची ही येदी व्हडली व्याख्या देविदास बाब कदम मोडून उडयला. दिवचलच्या रोटरी क्लबान लीला शेट हिंका घर बांदून दिला. फाटल्या फावट जाल्ल्या पावसान लीला शेट हिचे घर हुवारांत मोडिल्ले. लीला शेट हिका घर बांदपाक तांक नाशिल्ल्यान रोटरी क्लबान तिका मजत केल्या. लीला हिका घर बांदून दिला आनी नव्या घराचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुके केला. गोंय विद्यापीठाचें मुल्यांकन दिवपाक गोंय सरकार पुरायपणान जबाबदार आसा. गोंय विद्यापीठाक प्राध्यापकांची बढती तांच्या शैक्षणीक पात्रतायेचेर न्ही जाल्यार सरकाराच्या वशिल्यान जाता असो आरोप नौशाद चौधरी हाणें केला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला शिक्षण तज्ञांची खासा समिती मुख्यमंत्र्यान 30 एप्रील मेरेन स्थापन केली ना जाल्यार NSUI आंदोलन करतले अशी शिटकावणी NSUIचे संघटनेचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी सरकाराक दिला. Pramod Sawant need to come out with a clear plan. What is his plan as a education minister, and director of higher education should come out with a clear plan. What is his plan to revive the status of Goa University? Today I am demanding from insensitive chief minister. Why I am saying insensitive? Because Sangta, he is an education minister, but he is a part-time education minister. We need a full-time education minister who can give full attendance to the problem what students are facing and what university is facing. We need a full-time education minister who will solve this problem, and we demand that a high-level committee should be constituted. It should be headed by a chief minister and the topmost educationists, the retired Astelada and who are teaching topmost educationists to revive the status of Goa University.
तर ही आसली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.